गोयचे मायनिंग बंद जावंक पर्रीकारच जबाबदार। ताणेच पयली मायनिंग बंदीची ऑर्द काढली। गोयच्या मायनिंगाचे ऑक्शन करून उपेग ना, तशें केल्यार भायले उद्देजक आनी कंपन्यो गोंय लुट्टल्यो। हो मिनेराचो न्ही, गोंयकारांचे पोटा पाण्याचो प्रस्न म्हूण काँग्रेस म्हणटा। विधानसभा आनी लोकसभेचे इलेक्शन खंय बरोबर घेवप शक्य ना, ताका संविधानीक दुरुस्ती लागता। As far as mining issue is concerned, according to me, Mr. Parrikar should hang his head in shame for creating a mess of mining industry and of mishandling of mining issues, thereby causing a loss of not less than rupees 50,000 crores for not being able to convince the Supreme Court of India on various issues. He is the first culprit to stop all minings, and the consequences followed. That Goa should see that iron ore of Goa should not be auctioned. If it is auctioned, then outside players will come into play and they will loot the Goan iron ore. Government of India has put in the mouth of President of India and made him to speak regarding holding of simultaneous polls. The Prime Minister himself also spoke regarding holding of simultaneous polls, which is not possible when these provisions of Constitution as they are existing here. You cannot also amend the Constitution, because to hold the simultaneous polls, you have to move an amendment to change the basic structure of the Constitution, which according to Supreme Court cannot be allowed. काँग्रेस विधानसभेत फकत जॅक सिकेराच्याच पुतळ्याक तेंको दितली। बाकीच्या पुतळ्यांचेर काँग्रेसीन खंय अजून कांयच थारायल्लें ना। आनी जॅक सिकेराचो पळय आसा ताका सपोर्ट करतलेच न्ही। बाकीच्याचे पळोवन विचार करपाक जाय न्ही। आमी विचार करूं ना त्या संबंधी। जे असेंब्ली येता तेन्ना विचार करतले न्ही। म्हाका जर पर्सनली विचारचें जायत, हांव म्हणटलो पुरुषोत्तम काकोडकराचो कितें न्ही। अजून कोणाक गोंयांक खबर ना की ताणें सगळ्यात म्हत्वाचो रोल पुरुषोत्तम काकोडकरान केला। पुरुषोत्तम काकोडकरान जर रोल प्ले केलो नाशिल्लो हें जावचेंच नाशिल्लें, हांव आतां सांगता। पूण आमी मागना सद्या, कित्याक कारण ते पयलीं पासून ताजोच पुतळ्याची जाल्ली ती। पूण ही वस्तुस्थिती। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस। केंद्रात काँग्रेस आसतना बीजेपी आनी संघान गोरक्षेचो इशू लावन धरलो। सरकार आयलें काय तांणी हे विशय सोडून दिले काय कितें म्हूण गोवंश रक्षा अभियानाचो प्रस्न। गोंयांतले बीजेपी खासदार आसूं वा पक्षाचे बाकीचे पदाधिकारी सगळे वग्गी। बीजेपीन फक्त सत्ता काबीज करूंक 2 तणांचो व्यवहार करता काय म्हूण अभियानान बीजेपीचे प्रस्नाचो फार केलो। केंद्र सरकारान जेन्ना काँग्रेस आसली त्या वेळार भारतीय जनता पार्टी आसत, विश्व हिंदू परिषद आसत किंवा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हे गोरक्षाचेर आंदोलनां करताले। राम मंदिर आमचो विशय आसलो आनी राम मंदिरा खातीर सगळ्याक जनजागृती जाताली, करताले। आज सत्तेन आयले जाल्यार हे ओगी कित्याक, हो पयलो प्रश्न। दुसरो विशय कसो आसा, हे सगळे तांकां सत्ता मेळोवपा खातीरूच केले काय कितें, म्हणजे त्या जे पयलीं जे विशय आसले ते तांच्यांनी सोडले मुद्दे, ती तत्वां सोडली काय आसा तांकां देश हित दिसता। जर सोडली जाल्यार तांच्यांनी ती जाहीरू करची, कारण आमकां मागीर वेगळ्या पद्दतीन स्ट्रॅटजी थारोवन ही परत एकदां आंदोलन आनीक पेटयचें पडटलें देशभर। कारण हे लोक ओगी कित्याक, गोंयचो भारतीय जनता पार्टी उलयच ना, अध्यक्ष गोंयचो कित्याक उलयना। आमची मागणी आसा आतां की आदरणीय भारतीय जनता पार्टीचेच केंद्रातले बरे नेते आनी पॉवरफुल नेते डॉक्टर सुब्रमण्यन स्वामी हांच्यांनी हालींच राज्यसभेन गोरक्षा बिल मांडलेलें आसा। आनी ह्या गोरक्षा बिलाचेर तरी हांगासलो राज्यसभेचो जो खासदार निवडून दिला गोवा म्हणून विनयबाब तेंडुलकर, जो भारतीय जनता पार्टीचो हांगासलो अध्यक्ष आसा, तेणे तरी आपली भूमिका स्पश्ट करची, थंय तरी उलयचें की तुमकां कितें दिसता।
कारण आमकांय बी पळोवपाचें आसा हे लोक कितें करता, ही ढोंगीपणां नाटकीपणां कित्याक चल्ल्या ह्या लोकांची. गिव एक ब्रेक.